देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 22 वोल 45-51. फिलिपाक नातानेल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें. मोइजेसाचे सुमृतीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेताचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानाएलान ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली. ताचे सोवें कसलेंच बासकोलपण ना. नातानेलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नातानेलान ताका परतिपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्यावून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, सोर्ग उक्तो जालो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाचे पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज पवित्र सभा बागेवन बार्तोलोमेव दोन दुताची परब समोर रमता. बार्तोलोमेव पयलो अशीर मोनाचो आसलो, पूण जेजूच ताच्या मोनाक हात लायता आनी ताचें मन लांब रूण करता. जेजू बार्तोलोमेवाक वाखाणटा, एक खरो इस्रायली, ताचें सोवें कसलेंच बासकोलपण ना म्हूण सांगता. आमचें क्रिस्ती जिवीत पळोवन जेजू खुशाल जाता काय? बार्तोलोमेव जेजूक वळखूंक पावलो आनी भावार्थाचो जबाब दिलो, तूं देवाचो पूत, इस्रायलाचो राजा. ह्याच जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरून आमी वाडूंक वावरुया. आमेन.